दिवचले कंटेनर आणि मारुती कारमध्ये विचित्र अपघात झालो। मारुती ओव्हरटेक करून पुढे गेली। त्या उपरांत कंटेनर चालकान 2 फावट फाटले वटेनच्यान तिचेर गाडी ठोकली। उपरांत मारुतीचे तोंड दुसरे वटेन जाले आणि डिवायडर आणि कंटेनर हांचे मदी तो अडकून पडलो। बरे म्हणल्यार बरे, जीवितहानी जाली ना। कंटेनर वालो दिवचलच्या रस्त्यातल्यान म्हापसा वटेन वतालो। मयेचो सत्यवान कारबोटकार आपली ही मारुती घेवन दिवचलच्यान मया वयतालो। कंटेनराक ओव्हरटेक केल्या उपरांत हो अपघात जालो। 2 फावट फाटल्यान ठोकून मारुतीची दिकाच कंटेनरवाल्यान बदलून उडयली। दिवचल पोलिसांनी सुवातेर येवन पंचनामा केलो। हांव बिजोलच्यान मया वयतालो आनी ती गाडी आसली ती बिजोलच्यान म्हापसा लायनीक आसली। तो जवळ जवळ पुलाचे तेवटेन सून जवळ गाडी वांकडी वांकडी करीत येयलो आनी हो सायड कोणाकूच दिना तो। म्हणटकीर हांगासर जेन्ना आमी ब्रिज क्रॉस केलो आनी मेन रोडाक बायपासाक पावले तेन्ना व्हायट रोडाक हांवें ताका ओव्हरटेक केलें, सायड घेतली आनी म्हाज्या रुटान गेलो आनी जवळ जवळ ही पावांची भट्टी आसा पळय न्हू थंयसर तेणी म्हाजे कडेन धक्को मारलो फाटल्या धक्को मारतून कितें जालें, गाडी म्हजी टर्न जाली। टर्न जातून दुसरो धक्को म्हाज्या मदीं गाडयेर मारलो आनी गाडी जवळ जवळ 30 मिटर मागीर तेणी पुश करून येयली फुडें आनी गाडी जेन्ना फूल टर्न जाली तेन्ना डिवायडराक आपणा गाडीचो हें टर्न जालो, फ्रंट सायड आसली ती बॅक सायड जाली आनी गाडी कितें जाली एकदम वचून खांब्या लायटीच्या बसली थंयसर आनी गाडी लॉक जाली तेजी आनी इतल्यान लॉक जायना फुडें तो गाडी मातशी फाटीं घेवन आलो म्हाका बातमी सेटल करेंगे आनी गाडी तेजी म्हाजी जवळ जवळ 30 मिटर ब्रेक लागला आनी ब्रेक लायलो गाडयेचो तेणी 1 मिटर सुद्दां तेणी ब्रेक मारूंक ना, तो डायरेक्ट धुकलून घेवन गेलो म्हाजी गाडी। तुम्ही दोन्ही एकच सायडीन वयताले? दोगूय एकच सायडीन वयताले। तेणी फाटल्या व्हिलर मारल्या कारणान म्हाजी गाडी टर्न जाली। कोणाक कितें जाला बी? कॅज्युअलिटी अशी कांय ना, कोणाक इवन काय मार तुमी तसो लागूंक ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।